नमस्कार. गोय विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश बाबू तवडकर आज आमच्याबरोबर असत. तांची हालींच श्रमधाम ही जी पळय तांची एक स्वयंस्फूर्तीन तयार केल्ली एक योजना खूब गाजता. गोमंतकान ताचेर अग्रलेख बरयला आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, तवडकर बाब चवथे खेपे आमदार जाला. तवडकर बाब ह्या वेळार सभापती आसात आनी म्हत्वाचें कितें, सभापती पद तो म्हणटा आसतना आपल्याक चड बरें काम करपाची स्फूर्त मेळटा म्हणटा. आनी ज्या गांवांत मतां मागपाक तो घराघरान गेलो न्ही, त्या घरांतले दैन्य थंयची परिस्थिती ताका पळोवपाक मेळ्ळी. आनी सगळे आमदार वतात मतां मागपा खातीर, पण त्या पळोवपांतल्यान तांकां जी पळय स्फूर्त पळय जी सुचली, तातूंतल्यान तांची ही योजना तयार जाली. आनी म्हणून म्हाका दिसता तांचे कडेन आज आमी खास अशी मुलाखत घेवची म्हणून आमी तांचे कडेन वेळ मागिल्ली आहा. तवडकर बाब, तुमकां आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. तुमचें पुस्तक म्हजे कडेन श्रमधाम, आनी हें श्रमधाम तुमची योजना गोंयांत गाजता. आमी ताजेर अग्रलेखय बरयला आनी तुमचें तुस्त केलें. आनी हालींच लोकसभेचे अध्यक्ष हांगा आयिल्ले बिर्ला, तांणी बी तुमच्या अशे तरेची ह्या स्किमीची खूब तोखणाय केली आनी म्हणलें की अशी तरेची योजना भारतान आनी खंय आसची ना म्हणून. बरोबर. सो ही कल्पना तुमकां कशी सुचली की लोकांच्या मदतीन, लोकांच्या सहाय्यान लोकांनी कितें कितें मदत करप आनी गांवच्या दुबळ्या कमकुवत वर्गा खातीर घरां बांदून दिवप, ही एक अभिनव अशी योजना. आमचे कडेन योजना आसतात, सरकारे कडेन पयसो आसतात, पूण निमाणे मनशे मेरेन ते पावोवपा खातीर न्ही एक सक्षम कार्यक्षम नेता लागता. तें कर्तृत्व तुमी दाखयलें. म्हणटकीर हें कल्पना कशी सुचली की नाही, एक गजाल म्हणजे हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. सादारणचे 2000 पासून एक्टीव पॉलिटिक्सांक भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. आणि ज्या प्रमाणे आमचे पक्षाचे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय, फुडें वचून आमचे अटल बिहारी वाजपेयी, आज आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी, ज्या अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे देशाचो शेवटचो मनीस जो नागरीक आसा ताका सक्षम ताकदवान करप, ही गोष्ट आमी शिकत आयिल्ले आसा. आनी शिकत आसतनाच केन्ना तरी आमदार जालो, मंत्री जालो, आज सभापती पोस्टार आसा. दुसरी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट आसा की हे सगळें करता आसतना हांवें म्हज्या गांवांक पळयलें, हांवें गरिबी पळयला, हांव म्हजी गांवची वेवस्था पळयला. आदिवासी समाजांतल्यान तूं वयर आयलो, तुवें सरभोंवतण पळयलें, तुजे बरोबर कशे लोक आशिल्ले ते पळयले आनी तुका दिसलें की ह्या समाजा खातीर कितें तरी करपाक. बरोबर. म्हणजे तातूंत तें सगळ्यांत म्हत्वाचें कशें आहा की आदिवासी लोक आसा न्ही, आमचे ट्रायबल लोक आसा न्ही, समूहाक रावताले आनी ताचो शहर आनी आमचो कांय संबंदूच नासतालो. विकास म्हणटा तो त्या वेळाचेर कांयच नासतालो. अशा स्थितीक म्हणजे ज्या वेळाचेर सरकार नांवाची चीजच ना, त्या वेळाचेर सरकार कडेन मागपाची परिस्थितीच ना. त्यामुळे सगळ्यांनी म्हणजे स्वताक काबाड कश्ट करप आणि स्वता बरोबरच आपल्या गांवच्या भावांक सगळ्यांक बरोबर घेवन जगोवप जो आसा न्ही, आणि तशी बरी ग्राम वेवस्था, मनीसपण अशा प्रकारच्यो ओतप्रोत भरल्यो आसताल्यो. त्यो हांवें म्हजे ल्हानपणांत पळयल्यो. म्हज्या बापायच्या कडेन हांव शिकलो, म्हज्या आज्या कडच्यान हांव पळयलो, म्हज्या आवयन शिकयल्यो सगळ्यो. म्हणजे आज ह्या पदाचेर पावना फुडें हांवें ताजें इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोणांतल्यान हांवें म्हज्या सबंद तमाम काणकोणचे कार्यकर्ते हांकां उलो पयलीं मारलोच. आनी तोच उलो म्हज्या जे वेलविशर आसा गोंयभरांतले तांकां हांवें सांगलें की म्हाका ह्या कामा खातीर आसा न्ही की 1 रुपया दियात आनी 1 दीस म्हाका दियात. आनी म्हज्या ह्या हातीक म्हणजे लोक साधनां घेवन आयले, त्या भायर स्वताय काम करपाक आयले. म्हाका सांगपाक अप्रूप दिसता, काणकोण भागांतले आमचे कार्यकर्ते आसा न्ही, म्हणजे कांय सक्षम जे कार्यकर्ते म्हणजे ताका खरें म्हळ्यार खंय तरी एक चिरो उखलपाचो, पिकास घेवपाचें, खोरें घेवपाचें, फातर फोडपाची आवश्यकताच ना. अशे कार्यकर्ते सुद्दां स्वयंस्फूर्त येवन जे आसा सगळ्या कार्यकर्त्यांक काम केलें. आनी अशे शेकडो हजारांनी कार्यकर्ते तातूंत म्हणजे आमी आज जी 20 घरां बांदली भाशेन अशे हजारांनी कार्यकर्ते म्हणजे हाका इन्वॉल्व जाल्ले आसा. किंवा काणकोणचे भायले वेलविशर सुद्दां जे येवन आमकां ह्या कन्सेप्टार काम केलें आसा. रमेश बाब, एक न्ही बरो कन्सेप्ट आहा, मनीस घडोवपाची एक प्रयोगशाळा म्हणटात ताका. बरोबर. की मनीस घडोवप म्हणजे ताणें शेतान वचपाक जाय, ताणें काम करपाक जाय, ताणें घरां बांदपाचें प्रोसेस पळोवपाक जाय, ताणें शाळा प्रोसेस पळोवपाक जाय. हो प्रोसेसाचो भाग. बरोबर. तुवें अंत्योदय म्हळें की मनशाक एक मनीस घडोवपाची प्रक्रिया जी राजकारणान कमीच दिसता, समाजकारणांत ती आसा. सो हातूंत भितर राजकारणा परस समाजकारण चड म्हणटा तशें की तूं घरांनी इलेक्शना वेळार मतां मागपाक भोंवता आसतलो, पूण तेन्ना तुवें दैन्य लोकांचें पळयलें. बरोबर. आनी तें तुका दिसलें की तुवें पयस करचें. ह्या सगळ्या गजालींतलें म्हाका दिसतालें कशें आमकां. समज आज गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जालीं, देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जालीं,
आनी आमी राजकीय क्षेत्रांत आसा. आज हांव सभापती पोस्टाचेर आसा. हें पद मिरोवपाक कांय अर्थ ना. हांव ज्या भागांक प्रतिनिधीत्व करता त्या भागांत तो मनीस जर हताश निराश जर रडत आसा आजही म्हणजे 60 वर्सां सुद्दां आसा न्ही, ती जबाबदारी आमच्या राजकारणाची आसा. आनी त्यामुळे हांवें म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन चर्चा करून आमी ठरयलें आसा म्हज्या काणकोणचो एकही मनीस आसा न्ही फुडल्या 5 वर्सां नंतर हताश निराश किंवा ज्याच्या तकलेचेर छप्पर ना असो एक सुद्दां मनीस आसपाक जायना अशें आमी शपथबद्ध जाल्ले आसा. रमेश भाऊ, तुवें एक बरें बरयलं पळय, समाजातील वंचितांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येत आहे. त्या दृष्टीनं विचार करताना अशा पद्धतीनं आखणी करण्यात आली. ज्यांची मानसिक अवस्थाच शून्य आहे अशा लोकांना शोधून त्यांची घरे बांधण्याचे ठरवण्यात आले. आणि महत्त्वाचे आता ही निवड करताना तो कुठल्या पक्षाचा समर्थक आहे व त्याची मते किती आहेत व त्याची उपयोजिता किती आहे याचा कसलाही विचार केला नाही. दिस इज समथिंग व्हेरी ग्रेट. तुम्ही तो हो आपल्या मत दित काय ना ते पळयलें ना आनी हाजे फाटल्यान मताचें राजकारण ना. सो दिस इज समथिंग हो धडो बाकीच्या राजकारणान घेवपाची गरज आसा. बरोबर न्ही. आमी बेजिकली विचार कशें करता, आमी राजकीय क्षेत्रांत आसत जर जायत न्ही, म्हणजे आमी राजकारणां म्हणटा आसतना आमी सगळ्या राज्याचो विकास करतले, गांवचो विकास करतले, मनशाचो विकास आमी म्हणटात. बरोबर. आनी भाशणां करतात, बाकी सगळें करतात. म्हणजे म्हाका दिसलें की म्हाका आनी आमचे कार्यकर्ते आमी ह्या सगळ्या शब्दाक आमी जे उलयता ते आमी खरें उतरपाक जाय. त्यामुळे जर एखादो मनीस म्हणजे गोंयांत म्हाजें स्वताचें म्हणणें आसा 2 ते 3% लोक आसा न्ही जे खंयच्याच सरकारची योजनात सुद्दां ते फायदे घेवंक शकना. खरें ही परिस्थिती आसा. आनी त्यामुळे म्हज्या मतदारसंघात जर आसत जर जायत म्हणजे भागांत आसत जर जायत न्ही जाल्यार त्या मनशाक मुक्ती दिवप, ताका आदार दिवप. आनी जो मनीस कशा तरेचो मनीस आमी पळयलो की जो एखाद्या झोपडीक रावता, एखाद्या प्लास्टीक झापून जर रावता आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो वैचारीक दृश्टीन शून्य आसता. म्हणजे ताका ताचें जगणें जें आसा न्ही तें अशें वैचारीक प्रगल्भ आसा अशें म्हणून म्हणजे जो मनीस म्हणजे ताका कोणाक मत मारता हें सुद्दां बाबड्याक तें खबर आसचें ना. बरोबर. पण असो मनीस जर आमच्या भागांत उरता जाल्यार तें दुर्दैव आमचें आसा. रमेश बाबू, एक सांगा, हें तुमी पळयता आसतना एस टी कम्युनिटींतलो जो आसचो आदिवासी कम्युनिटी अशें पळयलां काय? म्हणजे म्हाका सांगपाक आनंद जाता हय की आमी आज 20 घरां घेतली पळय आसा न्ही हय तातल्या 20 घरांतलीं 5 घरां आमी एस टीची आसा आनी बाकीची 15 घरां जी आसा न्ही नॉन एस टी आसा. म्हणजे आमी तो खंयच्या जातीचो धर्माचो असोय विचार पळयलो ना. ताका गरज जो आसा. मनीस गरज आसा, जो मनीस हताश निराश आसा, बरोबर. जो आमच्या नजरेंतल्यान ज्या मनशाक सामको लास्ट मनीस आसा न्ही ताका ज्या मनशाक आमी मदत दिवपाक जाय, बरोबर. तो ताजो विचार तो क्रिश्चन आसूं दी, हिंदू आसूं दी, मुस्लीम बरोबर, आसूं दी, बरोबर. तो पागी आसूं दी आनी खंयचो आसूं दी, ताजो खंयचोच विचार करपाक ना. एस टी कम्युनिटीचेर एक आरोपय जातात. तांचे लिडर जिखून येतात, मंत्री जातकीर आपले कम्युनिटीक वळखतात, विसरतात. सो हें तुवें एक बरो धडो घालून दिला की नाही, तूं हें फक्त धडो म्हणून न्ही. तुजे कम्युनिटी खातीर न्ही किंवा तुज्या मतदारसंघाती न्ही, कारण हें आतां आमी आयकतात ते प्रमाण तूं आतां बाकी कडेनय अशे तरेचे उपक्रम राबोवपाक सोदता. न्ही आतां तूं म्हणटा पळय न्ही एस टी म्हणजे आरोप जाता म्हणटा पळय न्ही, हांव उद्या म्हजें आयुश्य जें आसा पळय हय सबंद जर न्ही पयली टप्प्याक म्हणजे आयचे कडेन म्हाका सादारणशें 12 ते 17 पर्यंत जें आसा न्ही म्हजेर सगळ्या लोकांचो म्हणजे गोंयभरांतल्या लोकांचो किंवा काणकोणच्या नॉन एस टी किंवा अन्य लोकांचे विचार लोक म्हाजे आरोप करताले की हांव एस टीचोच विचार करता. म्हणजे तो कालखंड तसो आशिल्लो. ज्या कालखंडांत ज्या समाजाक हांव जल्माक आयलो, ज्या समाजाचें दुख्ख हांव पळयलें, बरोबर. जी परिस्थिती हांव पळयली ती परिस्थिती बदलपा खातीर हांवें काम करपाक जाय. म्हणून हांव 98 पासून जें आसा न्ही जी गाकोवेद चळवळ आसा न्ही त्या चळवळीक भितर सरलो. आनी ताजे उपरांत जें आसा न्ही की जी आंदोलन जाली ती काणकोणांतल्यान सुरवात जाली आसा. बरोबर. खंयचें आंदोलन पळय तूं 98 पासून जी आंदोलन जाली पळय आसा न्ही ती काणकोणांतल्यान जाली. आनी काणकोणांतल्यान जाली. म्हाका बाजूक दवरून काणकोणांतल्यान खंयचेच प्रकारे आंदोलन म्हज्या विचारांत तूं पयलींच्यान ह्या समाजाच्या वेगवेगळ्या चळवळींनी सहभागी आसा. आनी आमी तुमी पळयलें आसतना आमी हालीं एस टी कम्युनिटीच्या वेगवेगळ्या लिडरांक हाडून वेगवेगळी चर्चा एक जनजागृती जावची बरी. आनी सगळ्यान तुजे बद्दल एक कौतुकूय सांगलां आमकां, कारण तुवें म्हणलें तशें गोकुवेद हातूंत भितर तुजे सहभाग आशिल्लो. सो म्हाका ह्याच योजने संदर्भान म्हणपा येता अशें की एस टी कम्युनिटी खातीर गोंयच्या बजेटान तरतूद करपाची ताक आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या योजना आसात. प्रत्येक आर्थीक पयसो मोडटना एस टी कम्युनिटीचो विचार जावपाचो. पण तुवें हातूंत सरकारी योजनेच्या भायर काम करपाचें एक संकल्प सोडलो. नाही तातूंत शक्य कशें आसा. आज म्हाका दिसता न्ही हांव सभापती आशिल्ल्या कारणानूच म्हाका शक्य आसा हें. आनी सभापती आशिल्ल्या कारणानूच
वैचारीक दृश्टिकोनांतल्यान म्हाजी थोडीशी जी जडणघडण जायत गेली आणि राष्ट्रीय स्तराचेर म्हाका ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जी मान्यता किंवा बाकी राष्ट्रीय स्तराचेर सगळे डोर म्हाजे खातीर ओपन जाले की त्यामुळे म्हाका दिसता की आज केवळ म्हणजे एक ट्रायबल कम्युनिटीच्या बाबतींत विचार केलो जायत न्ही की म्हाका दिसता कितलेशेच पयशे अनस्पेंड आसता एक्झॅक्टली म्हणजे केंद्राचे पयशे अनस्पेंड आसता बरोबर की हांगा गोंयचे बजेटाचे पयशे उरले पण ताजे खातीर कशें आसा सरकाराक दोश दिवन कांय चलचें ना ना पूण त्यामुळे- हें मंत्रीपद हां. ट्रायबल कल्याण मंत्रीपद जें तें मुख्यमंत्र्यान स्वता कडेन दवरलां जो ट्रायबल न्ही बरोबर सो हाजे बद्दल हांव परत ट्रायबलाचे लिडर जे पळय हांगा येता तांकां हो प्रश्न करता तुमकां बरें दिसता आतां हें कशें आसा काय आतां मंत्रीपद जें आसा न्ही खंयचें मंत्रीपद कोणा कडेन आसचें तो Prerogative of the chief minister. मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आसा बरोबर त्यामुळे म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्यान बाबा तें आपूण बरें करूंक शकता असो विचार करून एखाद्या अशें तरेची एक चर्चा आशिल्ली की तुवेंच सगळे मुख्यमंत्र्याक दवर तुजे कडेन विशयच अशें ना. विशयच ना न्ही तो ओके. विशयच ना आजही अनेक जण अनेक प्रकारचे विशय जण करता ओके की त्यामुळे म्हाका अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारता आज तुका मंत्री जावपाचें म्हणजे आज म्हाका मंत्री जावपाची आवश्यकता ना ओके. की आज हांव ज्या पोस्टाचेर आसा आनी अत्यंत सुखी समाधानी आसा आनी वेल्यान आनी न्याय दिता. ज्यामुळे केवळ एस टी कम्युनिटीत न्ही जाल्यार संबंद काणकोणाच्या सगळ्या प्रकारच्या लोकांक किंवा काणकोणचेय न्ही बाकीच्या अन्य भागांच्या लोकांक सुद्दां बरोबर घेवन वचपाची ताकद ह्या रमेश सगळ्या बाब तूं खरें मनांतल्यान म्हणटा की सभापती जावप काय मंत्री अशें तुका जर ऑप्शन दिल्लो किंवा अजुनूय तुका ऑप्शन जर आसा कारण अशी चर्चा जाल्ल्या की लोकसभा इलेक्शना नंतर परत मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना जातली तुमी हेजें म्हणटा आसा न्ही म्हाका पयलीं दिसतालें हय. सुरवातेक म्हणजे म्हाका हांव इतलो डीप गेलो नाशिल्लो म्हणजे बरोबर. खोलायन ताचा कोणाकय मंत्रीपद जायचें दिसता आशिल्लें म्हाकाय दिसतालें की हांव हय. मंत्री जावचो बरोबर. आनी स्वाभावीकपणे हांव कॅडराचे आशिल्ले कारणान सिनियर बरोबर. आशिल्ले कारणान हांव Exactly. मंत्री जातलो अशें म्हाका दिसतालें बरोबर पूण जसो हांव फुडें वचत गेलो आनी आजच्या घडीक ज्या तरेचे म्हाका म्हणजे आउटपूट जो रेस्पॉन्स मेळटा बरोबर म्हणजे आज तुम्ही श्रमधाम जे कन्सेप्ट पळयता बरोबर. ह्या श्रमधाम कन्सेप्टांतल्यान ज्या तरेचे केवळ काणकोण तुमची एक प्रतिमा गोंयभर जाली म्हणजे दुसरी अत्यंत म्हत्वाकांक्षी योजना आमी आखपाक सोदता आनी हे मंत्री आशिल्ले जाल्यार खूप डिफिकल्टी आशिल्लें Difficulty पळोवपाक हय कारण दुसरी ताज्या पेक्षा कितें आसता अत्यंत म्हत्वाकांक्षी योजना आमी पयर हांवें सद म्हणून गेला हय की म्हाका समृद्ध काणकोण आणि स्वाभिमानी काणकोणकार आणि प्रत्येक मनीस आसा न्ही सक्षम ताकदवान करपाचो एक आमी संकल्प घेतलेलो आसा आनी तातूंतल्या पयलीं रावंडाक आमी एक संकल्प सोडला कार्यकर्त्यां बरोबर डिस्कशन करून 1000 कार्यकर्त्यांक सक्षम करप म्हणजे जो कार्यकर्तो 5 लाख ते 10 लाखा पर्यंत तो कसो कमोवपाक शकता ओके ही ताका एक पूण हो कार्यकर्तो हो बीजेपीचो आसतलो काय एक कार्यकर्तो जाता सामाजीक स्वता सामाजीक कार्यकर्तो सामाजीक कार्यकर्तो की आमच्या ह्या सगळ्या कामाक मदत करपी म्हणजे तो घडये बीजेपी आसतलो सामाजीक कामाक मदत करपी आसतलो असो हो कार्यकर्तो आणि फुडें ताजे नंतर हो जो प्रयोग आमकां सक्सेसफूल जालो सो तुमी ताका आर्थीक नजरेन उद्योग करपाक रोजगार करपाक मदत दितले म्हणजे अनेक प्रकारचे कन्सेप्ट आमी म्हणजे आज म्हणून हांव कितें म्हणटा तुमकां सभापती जालो आनी म्हाका सगळ्या प्रकारची डोर ओपन जाली पळय आसा न्ही त्यामुळे Exactly. देशभरांतले जितले आमचे मंत्री आसा त्या लागीं पावलो थंयच्यान कशा तरेन पयशे हाडूंक शकता कशा तरेन रमेश ह्या बाब, सगळ्या काय बीजेपीच्या कांय नेत्यांनी मातश्यो अश्यो भोवयो वयर काडिल्ल्या रे वा डायरेक्ट लिडर लोकल लिडराक पेल्यान दवरून दिल्लीक वचो वता एक गजाल कशें हांव स्वताक जे आसा न्ही हय. खंयच्याच स्पर्धेक खंयच्याच म्हणजे मुख्यमंत्री जावपाचो कोणाचे पांय ओडपाचे आनी तुवें सगळें आपल्या मंत्रीपदाचे ह्या टर्माक तरी आपूण बरे तरेन सभापती पदाक न्याय दिता कसलेच प्रकारची म्हजी अपेक्षा म्हणजे निखळ भावना कितें जातली सुरवातेक की हांव ह्या पदाक न्याय दितलो ह्या पदाचो उपयोग करून म्हजे वोटर आसा म्हजे कार्यकर्ते आसा म्हजे काणकोणकार आसा तांकां कशी मदत करचो इतलोच म्हजो भाव आशिल्लो आनी तो भाव म्हजो भाव म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे वरिश्ठ नेतृत्व आसतना तांणी समजून घेतलो अनेक मंत्र्यांनी समजून घेतलो आणि एक प्रकारचो मदत करपाची जी भावना आसा ती वाडलेल्या म्हजी ताकद आज वाडली आसा आनी अशा तरेचे म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट म्हणजे कशें की कार्यकर्त्यांक रोजगार दिवपा संदर्भात अशें सगळे कल्पना आसा ताका इल्लोसो मातसो उजाळा म्हणजे एक बळकटी मेळिल्ली आसा अशें म्हाका दिसता रमेश बाब एक थोडं मुलाखत म्हणटकीर थोडे राजकीय प्रश्न आयले सभापती म्हणून सरकारचो दबाव आसता नाही तशें दबाव म्हाका तरी ह्या टर्माक बाकीचे पयले आशिल्लो तो म्हाका खबर ना बरोबर बाकी सभापतीचो पूण म्हजेर तसो कोणाचोच दबाव ना म्हणजे एक गजाल कशें आसा की ह्या हातूंतल्यान हांव 4th टर्म आमदार आसा होय बरोबर आणि सगळ्या हांव पार्टीच्या कॅडरांतलो हांव सिनियर आसा त्यामुळे तशें म्हजेर खूब मोठो दबाव आसा अशें ना कारण अशें तरेची एक टिका जाताली की
विधानसभेचो कालावधी 20 दिसाचो आसचो तो 18 दिसाचो केल्लो आनी तुमी असं एक स्टेटमेंट केल्लो असं म्हणटाले की BAC बिझनेस एडवायझरी कमिटीन 20 दिसात सांगलो 20 दिसात जातले पूण मागीर ते उमास म्हणून एक आयली उमासाक लागून एक दीस कमी केलो सो ऑपोजिशनाचें म्हणणें आशिल्लें उमास हें सुपरस्टिशन अंधश्रद्धा तुम्ही कित्याक विधानसभेत एक कशें आसा की म्हजें म्हणणें आशिल्लें की लेंथी सेशन दिवप जाय आनी अनेक विशय डिस्कशनां येवपाक जाय चर्चा येवपाक जाय आनी त्या चर्चेंतल्यान गोंयच्या विकासा खातीर जी गती मेळपाक जाय ती मेळपाची म्हजी प्रामाणीक इच्छा सामकें आनी त्यामुळेच की लेंथी आसपाक जाय त्याच दृश्टिकोनांतल्यान 18 दीस हे तशें कमी न्ही सामकें बरोबर खूब ऑपोजिशनान जर सारकें प्लॅनिंग केलें जाल्यार सगळे प्रश्न येवं शकतात खूब काम हें खरें त्यामुळे म्हाका दिसता की ऑपोजिशनांनी हाजो जे गोंयच्या म्हणजे जशें सत्ताधारी पक्ष आसा तसोच विरोधी पक्ष सुद्दां तेन्ना म्हत्वाची भुमिका आनी एक विरोधी पक्षाचें सदां म्हणणें आसता तेजें की BJPन आपल्या सत्तेचो वापर करून चडांत चड आमदार फोडल्यात सो सत्ताधारी दालें इल्लें चड जड जालां म्हणजे अशे वेळार तांकां कोणाक चड वेळ कोणाक दितलो सत्ताधारीक काय विरोधकांक असो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना विधानसभेच्या अध्यक्षान मातसो विरोधी पक्षांक चड न्याय दिवचो कारण तांचे कडल्यान बरे सडेतोड प्रश्न येवंक शकतात म्हाका दिसता की जरी सत्ताधारी पक्षांक चड जर आमदार जरी असले पण विरोधी पक्षाच्या आमदार किंवा बाकीचे कोण लिडर आसा न्ही की तांकांय आमी योग्य वेळ दिल्लो आसा ताणें सगळ्या प्रकारचे म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे आनी विरोधी पक्षाचे अशे आमदार आसा न्ही की तांकां म्हजे कडेन जी अपेक्षा आसा ती म्हाका दिसता तांचे कडच्यान जे रिमार्क्स येता म्हाजे बाबतींत आसा न्ही ते खूब पदरी येता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपा सारकें जे कामकाज अपेक्षा ह्या विधानसभा अधिवेशनात जे 18 दीस आसात तांकां अशी अपेक्षा करूं येता की तूं इल्लो विरोधी पक्षाचे अर्दान तुजो कल आसतलो अशें म्हणचे परस तांकां चड विचारपाक मेळचें तांकां वेळ चड मेळचो तांकां इल्ले चड प्रश्न नाही एक गजाल म्हाका हांव पळयली ती की जेन्ना अनेक वेळाचे विरोधी पक्षाचे आमदार आसता न्ही ते नवीन आसले कारणान आसा न्ही ते जी गजाल मांडपाक जाय जी गजाल ती प्रेजेंट करपाक जाय जी गजाल गोंयकारांक अपेक्षीत आसा ती करिनासतना ते खंयचे खंय वावत वता आनी त्यामुळे तांकां केन्ना थांबोवचें पडटा तुमकां ना सामकें हें सगळें आमी लोकसभेन पळयलां राज्यसभेन पळयलां आनी सगळे देशाच्या विधानसभेनी पळयलां चड बोवाळ घालप नाका अशा प्रश्नाचेर ताणून धरप ताका लागून म्हत्वाचो वेळ आनी लोकांचो पयसो खूब खर्च जाता ताका लागून सभापतीचो एक धाक जाय पूण हो धाक सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधी पक्ष दोगांचेर समान आसचो आनी तातूंतल्यान एक संदेश वचचो की हो सभापती हो सरकाराचो एक हें न्ही सरकाराचो म्हाका दिसता आज पर्यंत 1 वर्साचो कालखंड पुराय जो जाला आसा न्ही त्या कालखंडाक जे सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाचे लोक समाधानी आसा अशें म्हाजें स्वताचें म्हणणें आसा आतां कशें कांय दीस कमी जाल्ले कारणान मदीं ते आरोप करताले पण तो सरकाराचो भाग आसा सरकारची कितली बिल आसा सरकारचो बिझनेस कितलो आसा तो सरकारचो भाग आसा त्या भागांत हांव वचना पण जे एक समज 5 दिसांचें किंवा 18 दिसांचें जे अधिवेशन दिलें जे आमी आयोजन सरकारान दिलें की तें एक व्यवस्थीत गोंयच्या विधायक कामा खातीर लागचें अशा हातूंतल्यान कामकाज हांवें पळयल्लें आसा रमेश बाब एक लोकसभेच्या सभापतीन एक ठरोवन दिलां की विधानसभेचें कामकाज वर्साक कांय अमके दीस चलचें 2 म्हयने किमान ते ताजो कालावधी आसपाक जाय सो हो क्रायटेरिया खुबशे जाण पाळनात वेगवेगळ्या कारणां लागून आतां खरें म्हळ्यार गोंयांत भितर सत्ताधारी दालें इतलें जड आहा की तांच्या मुखार हे 7-8 जाण उबेच रावूंक शकनात पूण तरी आसतना अशे तरेची एक प्रतिमा वता की सत्ताधारी पक्षाक विधानसभेचो कामकाज खूब कमी करपाचो आसा न्ही म्हाका अशें दिसना की हांव आतां गेले सादारणशे 2005 पासून विधानसभेक आसा बरोबर म्हणजे मध्यंतरी कालखंड काँग्रेसचो पक्ष आशिल्लो मध्यंतरी BJP आशिल्लो बाकी सगळे जाण म्हाका दिसता 40 दीस जाले अशें केन्नाच ना म्हणजे जो नियम एखादे जर आज जर BJP आसत जायत न्ही तो BJP लागता आज म्हाका फाल्यां तुका अशें म्हणून सगळ्यांक एक परंपरा अशी जावपाक जाय की जी सगळ्यांक पाळचीच पडटली फाल्यां जर काँग्रेस सत्तेर येयली तांकांय पाळची पडटली की बाबा एक किमान 40 दीस विधानसभेचें अधिवेशन चलपाक जाय वर्सा ना जाल्यार म्हणून जे आसा न्ही आज आमी 60 वर्सां पुरा वता तर त्या वजे सुरवाती पासून जे काही एक पायदंडे आमी घालून घेवपाक जाय आशिल्ले सामकें आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान
म्हणजे कोण केन्ना सत्तेक येतलो कोण केन्ना सामकें, विरोधी पक्षांत बसतलो सामकें, तें म्हत्वाचें ना. बरोबर. पण एकामेकाचे आरोप करून चलचे ना. चलचें ना, सारकेंच. म्हणजे ज्या म्हाका जर सत्ता आसा जर जायत न्ही हांवें त्या कालखंडाक तो एक खंय तरी बरो धडो घालपाक जाय. एक रमेश बाब, एक चर्चा आनी एक जाता तशी विधानसभेन सरकाराची बिलां कायदे जे पास जातात ते कांय विसंगत घटनेक असतात काय कितें. 17 फाटल्या वेळार जो पळय टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगान जो पास केला कायदो तातूंत भितर हे 17A बद्दल एक कांय आक्षेपात ते अशें की अशे तरेचो रुपांतर जाता की ताका कोणूच कोर्टान ताका कोणूच आक्षेप घेवंक शकना, ताका चॅलेंज करूंक शकना, अशे तरेचो एक कायदो जो घटने कडेन विपरीत आसा असो पास जाला अशे तरेचे आक्षेप जाता. मागीर फळबागा ट्रान्सलेट करपाची, शेत जमीन रुपांतरीत करपाचें अशें म्हाका दिसता न्ही तो पळय कशें आसा हो कायदो पास करता आसतना सगळे कायदे तज्ञ म्हणजे एखाद्या आमदाराक किंवा एखाद्या त्या मंत्र्याक दिसलें म्हणटा जायना. ते पूर्णपणे तो स्क्रीन जावन आसा न्ही शेवटपर्यंत आसा न्ही. आनी शेवटी की कायदे पंडीत आमचे कायदा जे मंत्रालय आसा न्ही ह्या सगळे एक्सपर्ट आसा ती बसून जे आसा ते करता. म्हणजे तो आरोप बेठोच आरोप करपाक ताका अर्थ ना. करेक्ट. रमेश बाब, एक सामकें एक म्हत्वाचें गजाल, आमी राजकारण उलयलें, सभापती पद उलयलें, मंत्री पदाचें, पूण निमाणें असलें जें काम आसा हेंच काम उरता. बरोबर. सो अशे तरेची कितें ही आतां तुमची घरां बांदून दिवपाची योजना जाली, पूण ताजे भायर वचून त्या मनशाक आर्थीक नजरेन तुमी म्हणलें कार्यकर्त्याक वेचून काडटले, पूण अशे गांवांनी भितर असो उद्योग येवचे. तुजे कला महोत्सव तर सामको सद्या देशभर गाजता. सो म्हाका येवन पळोवपाचो आसा ह्या वर्सा तुजी पळय जी बागायती ती हांवें सुद्दां पळयल्या. अशे तरेचे उपक्रम करून सामान्य गरीब मनशाक आर्थीक नजरेन उबो करचो. कारण आदिवासी कम्युनिटी कडेन अशें कांय तांचे कडेन बरीं वखदां आसूं शकतात, तांचे कडेन बरें स्कील आसूं शकता, हाजो वापर जावचो अशें तुजे कडेन कितें आसा? न्ही म्हणून केन्ना तुमी आमचो लोकोत्सव जाता पळय न्ही, हय, तो लोकोत्सवाचो आमचो कन्सेप्ट आतां 22 वर्सांली. हय, आमचो कन्सेप्ट आसा 365 days, 365 दीस आसा. खरें गोंय, खरें गोंयकारची स्थिती हें सगळें पळयता आसतना आमी तोच विचार फुडें व्हरता आसतना आमी म्हणजे आसा ते रिसोर्स मनीसबळ जें आसता न्ही ते कशें वापरूंक शकतले, कशें वापरपाक जाय. हो नायस कन्सेप्ट. आमी सदां म्हणटात की गोंयची टुरिजम सुद्दां न्ही फक्त बीच ओरिएंटेड जाला. बरोबर. किनाऱ्याचेर वचप, थंय 100 रुपया वचप, त्या परस गांवांनी वचून हांव केन्ना म्हणटा काणकोण वचत, सत्तरी वचत, थंयचो गांव पळयात, थंयचे गांवांतल्यो वस्तू विकते घेयात, थंयचें जेवण अनुभवात. हो कन्सेप्ट तूं ताका म्हाका दिसता न्ही हाजेर आमी खूब अभ्यास करत आसा आनी आमकां शक्य आसा ते. आज सभापती पोस्ट आनी केंद्रांतल्यान केन्ना आमचें सरकार आसा, गोंयाक आमचें सरकार आसा. आजची इतली म्हणजे सुपीक परिस्थिती, बरी परिस्थिती आसा न्ही, म्हाका दिसता राजकीय क्षेत्रांत म्हजे वाटेन केन्नाच वचना. म्हणजे त्या दृश्टिकोनान आमी विचार करता की मनीसबळाचो उपयोग करता आसतनाच की आमी एक थिंकींग करताले ते डेरी इस्टेट. मग एकाच जाग्याचेर म्हणजे 500 लोक किंवा 1000 लोक डेरीचो वेवसाय करूंक शकता कितें. आनी एकाच जाग्याचेर तांकां सगळ्या प्रकारची सुविधा म्हणजे मेडिकल फॅसिलिटी, बाकी सगळ्यो टॅक्निकल फॅसिलिटी, म्हणजे मेकॅनायजेशन हें सगळें दिवप. मग तो एक प्रोसेस आमी सुरू करता. म्हणजे मदीं आमी जर्मन आनी कोरियन सायंटिस्ट अशे आपयले आनी तातूंतल्यान जॉब तयार करपाक म्हणजे जो समुद्राक आसा की ताजेर एक रिसर्च चालू आसा. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जॉब आनी थंय एक 500 लोकांक आमी वेवस्था करूं शकता. अन्य ज्यो गोश्टी आसा शेती संदर्भांत वेगळ्या तरेन करूं शकता कितें. इको टुरिजम, एग्रो टुरिजम, म्हणजे एक काणकोण तालुको, एक समृद्ध काणकोण तालुको, म्हणजे प्रत्येक मनीस जो आसा कसो सक्षम जावपाक. तातूंत भितर घर आयलें, ताजो रोजगार आयलो, सगळ्या परिस्थिती आयली, ताची सामाजीक रचना, सोसायटी बदलता, टुरिजमा कडेन हातभार लागता. बरोबर. ह्या सगळ्या हाची एक मांडावळ जी आसा न्ही आमी सगळे म्हणजे हांव एकटोच न्ही, काणकोणांतले जे बुद्धिजीवी लोक आसा न्ही अशा सगळ्या लोकांक आमी घेवन म्हणजे एक काणकोण मॉडेल असो आमी कसो उबो करूं येता हाजें एक चिंतन सगळें बरें श्रमधाम सामुहीक संवेदनशीलतेचा साक्षात्कार. हे सामकें वाक्य गोंयच्या सामाजीक कार्यकर्त्यांक हें खरें म्हळ्यार हें पुस्तक सामकें म्हत्वाचें ठरतलें. इतलेंच न्ही तर हे पुस्तकाचें पुस्तक आमी बरयता आसतना कित्याक की हें रिकॉर्डाक उरपाक जाय की आज ज्यो 20 घरां बांदले पळय आसा न्ही त्या 20 घरां फॅमिलीचें जीवन आमकां खबर आसा. हें लोकां समोर येवचें. बरोबर. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या कोणें काम केलें, कशें काम केलें, कोणें आर्थीक सहयोग केलो, त्यामुळेच आमी एक रिकॉर्ड उरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान श्रमधाम पुस्तक आमी
लोकां समोर आमी दवरलें आसा. तातूंत तुवें बरें बरयलें पळय की कांय लोकांनी आपलें घर जातलें काय म्हणून चिंतूं नाशिल्लें, तांकां घर मेळ्ळें. कारण घर म्हणटा तें प्रत्येक मनशाचें एक जिवनाचें एक सामकें एक वयलो पावडो आसता आनी तें सारतकीच लागलें जाल्यार ताका दिसता की वा आपल्याक मेळ्ळें, आपल्या नंतर घर उरलें. हो कॉन्सेप्ट सामको बरो. आनीक राजकारणा भायर वचून एक राजकारणी समाजकारणा बद्दल कशें चिंतूं शकतात, संकल्पना कशी मांडू शकता आनी ती कृतीन हाडपा खातीर कितें कितें करूं शकता सरकारी पयसो नासतना. अशे तरेचें आव्हान करत जाल्यार लोक पयशे दितात, लोक मदत करपाक येतात, लोक श्रमदान करतात. म्हाका सांगपाक तुमकां एक आनंद जाता की पयर अशाच म्हज्या एक स्कुलांक हय एक सांगली साकून एक डॉक्टर दिलीप कुलकर्णी हांकां हांवें मुद्दम आमच्या शिक्षकांक मार्गदर्शन करपा खातीर आपयल्लें. तांच्या बरोबर अनिल कुलकर्णी नांवाचो एक ग्रस्त तांचे बरोबर आयलो आनी तो 82 वर्साचो ग्रस्त. ते आमची शाळा पळयली आनी श्रमदान कन्सेप्टांतली घरां तांकां 2 घरां दाखयलीं आनी कन्सेप्ट तांणी समजून घेतलो. आनी घरा वचून ताणें की आमकां ह्या श्रमदान कन्सेप्टा खातीर आपूण 1 घराचे पयशे दितलो अशें तें जाहीर केलें. आनी म्हाका ताणें थंय जेन्ना हांव त्या भागांत गेल्लो पयर आसा न्ही, ताणें म्हाजे कडेन 8 लाखाचो चेक आनी ताणें सपोर्ट केलो. असो ज्या मनशा कडेन म्हजो कांयच संबंद ना तेन्ना तो मनीस प्रेरीत जावन आसा न्ही, ताणें हे सगळें गजाल केल्ली आसा. अशा सगळ्या लोकांच्या आदाराचेर हे सगळे श्रमदान योजना चल्लेली आसा. सामकें ह्या माणसाने म्हणजे तुवें गरिबांचे दुःख पुसण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना ह्या लोकांचा आशीर्वाद मिळत राहील. हे ह्या सगळ्यान तुजो पळय जो कितें परिश्रम तुजो विचार आहा ताका ही मेळिल्ली बरी जोड. आनी म्हाका तुवें म्हणटा अशें की आमदार जालो मंत्री जाल्यार तूं कांय गजाली करूं शकता येयलो ना अशें न्ही, पूण सभापती करून तुका एक वेगळें काम करपाची अशी दृश्टी मेळ्ळी आनी तूं करीत रावता. तुवें गांवांनी भितर तुजें पळय जें कितें बागायती किंवा तुजे बरोबर लोकां खातीर जें काम करता तें खरेंच तोखणायेचें आसा. तूं मुद्दम आज स्टुडियोन आयलो आनी ही चर्चा करपाक आमी शकले आनी आमी अग्रलेख बरयला हे तुजे वयल्याच्यान तुजें कौतुक केलें. थँक्यू. तुमी अग्रलेख बरयलो तशेंच तुमी आज मुद्दम म्हाका चर्चा करपाक. ऑफकोर्स अशे तरेचे जे पळय कोण काम करतात ती कामां राजकारणात आमदार येतात आमदार वतात किंवा मंत्री जातात मंत्री वतात. 10 वर्सां पयलीं कोण मंत्री जातात जाल्ले आमकां खबर उरना अशे वेळार, पूण अशीं कामां उरतात आनी गोंयच्या इतिहासान हें काम तुमचें उरतलें. तुमी मुजरत आमच्या स्टुडियोन आयले आनी बरी अशें मेनमकळी ह्या कामा बद्दल आनी राजकारणा बद्दलूय तुमी सामकें फ्रँकली उलयले. तुमकां धन्यवाद दिता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.